कामगार आंदोलनां जावं वा मायनींग आंदोलनां, हे सगळ्या आंदोलनांनी आमकां एक हमखास चेहरो दिसता, तो म्हळ्यार पुती गांवकर. पुती गांवकर सद्याक शेतात वेगवेगळे प्रयोग करपाक गुंतल्यात. सुरुंगुली सत्तरी आपले मूळ घरांत आनी केशर आंब्याची कलमां, काळी हळद, चित्रदुर्गेच्यो सुपाऱ्यो अशे तांचे प्रयोग यशस्वी ठरतना दिसतात. वेवसायीक दृश्ट्या केशर आंबे हे परवडपा सारके आसता अशें गांवकार सांगतात. केशर आंब्याची 150 कलमां तांणी घाल्यात. प्लांटेशन आसा, हे प्लांटेशन उरून केलां आनी न्यू हाय डेन्सिटी प्लांटेशन, मँगो प्लांटेशन हे जे नवीन टॅक्नीक आसा त्या प्रमाणे करपाक जाय प्रयत्न केला. गेल्या वर्सा म्हाजो एक प्लॉट आसा, गेल्या वर्साचे प्लांट जे आसा ते 50 प्लांट ते सायडीक आसा आनी हे ताका एक्सपेन्शन आनी वो एक्सक्लुझिवली ज्या जाग्यार हांगा बाकीचे कसले पीक येयना तर ते एक प्रयत्न करता की हांगा कशें डेवलप केल्या नंतर कितें जातलें, कितें यील्ड मेळटलें, कशें मेळटलें. ओके. सो हे तुमी आतां मँगो लायला ते कसली केशर कारण केशर ही जर तूं कमर्शियली वयतलो जाय जाल्यार केशर मँगो जो आसा तो इयरली लागता. ओके. जे आमचे मँगो आसात म्हणजे आमचे कडेन आसात तशें तुजे मानकुराद वा बाकीचे आसा ते ऑल्टरनेट इयर मेळटा आनी हे इयरली मेळटा. म्हणजे कमर्शियली वायेबल जे मँगो आसात ते हे प्लांट वायेबल आसता, ते वायेबल जायना कमर्शियल पोर्ट पावट्या पुरते आसा जाल्यार दॅट इज ओके डिफरंट. पूण कमर्शियली वयतलो जाल्यार आमचे जे लोकल आसा ते कमर्शियली कोताय आनी हे इयरली मेळटा. सो अशी कितली कलमां केशर सादारणपणे म्हाजे 150 कलमां आसात आनी प्रयोग म्हणून करता. आनी पोरू तुमी लायले तेचो रिजल्ट कितें तेजो आहा? रिजल्ट सादारणपणे आज म्हाजे इतले येयल्ले आसात. पूण तेका कटींग वगैरे करचें पडटा. जेन्ना तूं जेन्ना हाय डेन्सिटी लायता तेका कटींग इयरली करचें पडटा, एटलीस्ट फर्स्ट 3 इयर्स तरी करचें पडटा. तशें म्हाजे कडेन वेगळी वेगळी कलमां आसात. म्हणजे म्हाजे कडेन तुजो वेगळे वेगळे आंबे जे पयलींचे आसात त्या जाग्यार हांव खंय तरी गाडी घेवन गेलां थंयच्यान वेगळी वेगळी कलमां हाडलेली हांवें म्हाजे कडेन आसा, वरायटीज आसात. ओके. म्हणजे म्हाजे कडेन लंगडा सुद्दां. चित्रदुर्गेच्यो सुपारी 4थ्या वर्सा सावन उत्पन्न दिवपाक लागतात. चित्रदुर्गेच्या माडयांक सुपारेची 5 ते 6 शिपटी मेळटात म्हणून गांवकार हांणी सांगलें. सुपारी जे हे आसा ते सगळे चित्रदुर्गाचे हे आसात क्राफ्ट आनी ती जे आतां लागल्यात ते 2020 ह्यो आमी हाडलेल्यो पयलीं आनी तेज्या पयलींच्यो मोट्यो ज्यो आसात ते 2007 आनी हे यील्ड जें आसा सादारणपणे 34थ्या वर्सा आमकां हें मेळटा, इनकम ताचें मेळटा. आनी हांगा जे हांव वॉटर डेवलप हें करता ते सगळे वयर न्हंयक एक पायपलायन लायिल्ली आसा आनी थंयच्यान हांव सकयल्यान हांगा पाणी हाडटा आनी हांगा टँक बांदलेलो आसा आनी तातूंतल्यान वॉटर पायपलायन रेन वॉटर पायप म्हणून आसा तातूंतल्यान ते घालता. म्हणजे ताका इलेक्ट्रिसिटी लागना, ताका बाकीचे कसले एडिशनल एक्सपेन्सीस लागता. डायरेक्ट ते टँकांतल्यान रेन वॉटर पायपांतल्यान ते स्प्रे जाता. आनी कितल्या वर्सांनी लागता ह्यो? सादारणपणे 5व्या वर्सा तरी लागता. हां. आनी तेचें कितें बेनिफीट कितें? बेनिफीट म्हणजे हें चड मेळटा, यील्ड चड आसता. हां. कारण ताजे आमी आतां आमचे लोकल आसात ते 3-4 मेळटा. हय. पूण हांगा सादारणपणे म्हाका जर अंदूक मातशे त्रास जाले कित्याक अंदूक हें जालां गरमी जाल्ल्या कारणान आनी पावस लेट जाल्ल्या कारणान 2 शिपणी आमची जळ्ळे. सादारणपणे मेचे 1 शिपणी आनी एप्रिलाचे, नाजाल्यार 5-6 शिपणी म्हाका नॉर्मली प्रत्येक झाडाक 5 ते 6 शिपणी येता. तुवें जर पयलें हांगा हें करता. सगळ्यात महत्त्वाची लागवड पुती गांवकर हांणी केल्या ती म्हळ्यार काळी हळद. हे काळी हळदीची कांय रोपां तांणी मणिपूरच्यान हाडिल्ली. ही हळद सामकी वखदी. कसले आसा ही काळी हळद, दीस इज अ मेडिसिनल प्लांट आनी हे जे प्लांट आसा ते मेडिसिनल असल्या कारणान तो एक हांव प्रयोग करता की बाबा हें जर यूज केलें जाल्यार आनी हें सगळें ऑर्गेनीक आसा. हांव केन्ना कॅमिकल यूज करीना. टोटल म्हाजें प्लांटेशन जें आसा तें सगळें ऑर्गेनिकाचेर आसा. सो आतां ही काळी हळद म्हणजे तुमकां रोंपे बी हे खंय मेळ्ळे? हे रोंपे हांवें मणिपूरच्यान हाडलेले, कोणाच्या थ्रू आनी ते मणिपूरच्यान नॉर्थ इस्टाच्यान ते हाडून घेतलेले, एक 5-6 मुल्ले हाडून घेतलेले. ओके. 2021 हां. आनी ते मागीर गेल्या वर्सा ते लायल्या नंतर हें उरून तितलें एक्सपेन्शन केलें आनी ओके. ते फुडल्या वर्सा आनी एक्सपांड केलें. ओके. आनी तुमी मेळ्ळ्या तुमकां ती हळद थोडी पीक काडल्या? पूण आमी अजून यूज हें करूं ना, हां. फक्त पानां यूज करतात, हां. काडो बी तसलें करतात. ओके. आनी तेचें कितें मेडिसिनल म्हणजे कितें? मेडिसिनल म्हणजे ते हेल्थ जी आसता तुजी बॉडी डिऑक्सिडायज जावपाक आनी तेजे खूब मेडिसिनल म्हणून हेतूरय यूज करता. औषधां आयुर्वेदीक मेडिसीन आसता पळय तातूंतय ती यूज करता. एकंदर पळयत जाल्यार पुती गांवकर हांणी आर्थीक नदरेन परवडपा सारके उत्पन्नाचे प्रयोग केल्यात आनी ते यशस्वी ठरतात. निमणे शेतकाऱ्यान हार्डवर्का परस स्मार्ट वर्क करप आतांच्या जमान्यांत म्हत्वाचें. तशें केलें जाल्यारूच
शेतकार 4 पयशे मायज जोडपाक शकतात. गोमंतक TV खातीर विश्वनाथ नेने.